नमस्कार, कारवार न्यूजवर तुमका स्वागत करता। दांडेली भितर सद्याक मानग्यालो प्रमाण वाढते आसा। मानग्यान मनशाचेर हमलो करचो प्रकार बी वाढते आसात। तेजेन दांडेली परिसरातल्या नागरिकांच्या मनात मानग्याली दहशत निर्माण जाला। काळी न्हंयतली मानगी आता न्हंय सोड मनुष्यवस्तीत आणि रस्त्याचेर येऊ लागलात। तसलोच एक प्रकार आज दांडेली भितर घडलो। मनुष्यवस्तीत मानगी येईल पळोवन भिल्ल लोकांन ताबडतोब पोलिसाक आणि वन विभागाक कळयले। वन विभागाच्या कामगारान घटनास्थळाचेर येवन दोरेन बांधून मानग्याक धरले, जाल्यार धरत असताना मानगे जखमी झाले। ह्या मानग्याक दांडेलीतल्या पशुवैद्यकीय दवाखान्यात उपचार करून वन विभागाच्या अधिकाऱ्याला देखरेखी सकल दवरला। नंतर त्या मानग्याक होऊन काळी न्हंयत कमी लोकवस्ती आशिल्ले कडेन सोडतले अशें अधिकाऱ्यान सांगले। आवाज करो ना, आवाज कर रहे किसका भाई किसका बेटा गया तुम मैं पड़ता हूँ छोड़ को बोले तो पार्टी पे बोले यार यहाँ एज करना नहीं को भी ఇది మొయిన ఉంది ఇంకొకటి పెద్దది ఇది ఆడ ఉన్నలే అది అయినా అది ఎట్ట బయటకు వచ్చినాయి నేను తెచ్చినది। जोयडा तालुकाच्या भारतीय किसान संघाची सभा कन्नड भवनात ब्रेस्ताराक झाली। भारतीय किसान संघाचे जिल्हाध्यक्ष शिवराम गावकार हेमी किसान संघाचे कार्य आणि उद्देशाबद्दल सविस्तार सांगले आणि संघटनेमार्फत आम्ही आवाज उठयला त्यांना खंयची बी समस्येक परिहार मिळवून घेऊक शक्य असा। तालुक्याच्या सगळ्या ग्रामपंचायती भागात ग्राम समिती करून ग्रामातली समस्या सुधारूक प्रयत्न करूक जाय, तसेच संघटन बलिष्ठ करूक बी आम्ही काम करूक जाय म्हणते मी सांगले। भारतीय किसान संघाचे उत्तर प्रांताचे कार्यदर्शी भाना माधव हेमी उलोवन समिती कार्याबद्दल माहिती दिले। जिल्हा उपाध्यक्ष नरसिंह सातोडी हेमी फुडल्या लढ्याबद्दल सांगले, तसेच काळी न्हंयचे उदक उत्तर कर्नाटक भागाच्या जिल्ह्याक दिवचे विषयासंबंध विरोध आंदोलन करचेबद्दल चर्चा केले। जोयडा तालुक्याचे नागोडा, प्रधानी, बाजार कोणंग, गुंद असे अलग अलग भागाचे लोकप्रतिनिधी सभेक हजर आशिल्ले। नरसिंह मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान। आमच्याकडे सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात। 87 वर्षाच्या ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट। भारत देशात तुमका खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता। तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरसिंह मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार। खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल कोणाचे पेशंट खूप वाढू लागलात, त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचर क्यूर घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल। अधिक माहितीसाठी 8888029880 या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा। अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार।
पंचराज्य इलेक्शनात बीजेपीन 4 राज्यात प्रचंड यश मेळयल्यान कारवारात बीजेपी कार्यकर्त्यान फटाकी लावन मिठाई वितरण करून विजयोत्सव आचरण केलो। पंचराज्यापैकी पंजाब सोडून घेवन गोवा, उत्तर प्रदेश, मणिपूर, उत्तराखंड राज्यात बीजेपीन ऐतिहासिक यश मेळयले। तेजेन राज्यात बीजेपी कार्यकर्त्यान विजयोत्सव आचरण केले। तेकात पंचराज्याचे रिझल्ट भायर पडता हेकात बीजेपी कार्यकर्त्यान विजयोत्सव आचरण करूंक सुरू केले। कारवार शहराच्या सविता सर्कल हांगा बीजेपी कार्यकर्त्यान फटाकी मान सगळ्याक मिठाई वितरण केले। तशेंच प्रधानी नरेंद्र मोदी आणि योगी आदित्यनाथ हेमगेल्या नावान जयघोष केले। बीजेपीन केल्ले उत्तम कार्य आणि सरकाराली सगळी योजना घराघराक पावयिल्ल्यान हो यश मेळ्ळो अशें कार्यकर्त्यान सांगले। बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಜೈ, ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಜೈ, ಹರ ಹರ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್, ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್, ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್, ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್। ಕಾಮದಿನ ಫೋಟೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರೆ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ बोलो भारत माता की जय। ಇವತ್ತಿಗೆ ಪಂಚರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಏನು ಬಿಜೆಪಿ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮದು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ 4 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ವಿಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ। ಈ ವಿಜಯೋತ್ಸವವನ್ನು ನಾವು ಕಾರವಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇದನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। सद्याक मोबाईल फोन हो काळाची गरज आणि प्रत्येकाक गरजेची वस्तू जाला। थोड्या वेळासाठी जरी मोबाईल ना जाल्यार मनशाक समस्या निर्माण जाला अशें दिसता। तितूंतच मोबाईल ना पत्ता जाल्यार तर जीव कासावस जाता। भरपूर लोक सापडिल्ले मोबाईल मूळ मालकाक परत करनात। जाल्यार रामनगरांतल्या देशपांडे रोडसेट कंपनीचे कामगार मनोहर सी हेमी तेमकां रस्त्याचेर सापडिल्ले मोबाईल पोलीस स्टेशनाचेर व्हरून दिवन तेमगेली इमानदारी दाखयली। तेजे नंतर पोलिसान त्या मोबायलाचेर आशिल्ल्या फोटो कडेन पळोवन संबंधीत मोबायल मालकाक संपर्क करून तो मोबायल मूळ मालकाल्या ताब्यात दिलो। ह्या कामगिरी बद्दल लोकांन मनोहर सी हेमी दाखयल्या तेमगेल्या इमानदारी बद्दल तेमगेलें कौतुक केलें। आयज येतलोच न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी। देव बरें करूं। कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा।